नमस्कार. हांव विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क आणि आयज आमी एक पणजे आयला. पणजे जे स्टारबक्स आसा ताच्या कुशीक आयला आणि तुमकां खबरच आसतलें की स्मार्ट सिटीची कामां जी सांगलेली की अमक्या डेटीत पुराय जातली, पूण ती त्या डेटीर पुराय जावंक ना. त्या अतिरिक्त जेन्ना स्मार्ट सिटीची कामां खूब स्मार्ट सिटीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांच्यांनी म्हटलेलें की 90% जे काम आसा स्मार्ट सिटीचे ते काम पुराय जाला, पूण जेन्ना आमी हांगा येता आनी हांगा पळयता म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता जी स्मार्ट सिटीची जी कामां ती आजून ते रस्ते खणटा आनी रस्ते खणले जे हांगा ट्राफीक जाता ते तुमी ते ट्राफिकूय पळोवंक शकता, कारण हांगा रस्त्या कुशीकूच ते खणटा आनी काम चालू आसा. आजून स्मार्ट सिटीची कामां ही अशीच अपूर्ण कित्याक? फाटल्या दिसांनी 2 दीस पावस पडलो, 2 दीस फाटल्या पावस पडलो आनी उटंगराचो पावस. ह्या पावसान की रस्ते पणजे जर तुम्ही येता जाल्यार पणजेचे रस्ते पुराय बुडिल्ले आणि ह्या परिस्थितीन हांगाची परिस्थिती कितें जाला आसतलें ह्या 2 दिसांनी तुम्ही नक्की हाजो अंदाजा लावंक शकता, कारण जी हांगा फाटल्यान जी स्मार्ट सिटीची कामां चल्ला ती स्मार्ट सिटीची कामां आजून अपूर्ण आसा आणि अपूर्ण काम केन्ना पुराय जातले हो एक मोठो प्रश्न आहा. कारण जेन्ना 90% वर्क स्मार्ट सिटीचे जाला म्हणटा जाल्यार हे 90% वर्क खंय दिसची पडटा, हे 90% कितले काम जाला हे तुमीच पळोवंक शकता, कारण आमच्या फाटल्यान जी स्मार्ट सिटीची कामां आहा ती अपूर्ण आसा. सो आमी अशी स्मार्ट सिटीची जे कामां अपूर्ण आसा, खंय खंय कामां आनीक जावपाची आसा, कित्याक ही कामां उरला पेंडींग, कित्याक उरता ही कामां, हे सगळें आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. हांव माय गोवा नेटवर्का वतीन विष्णू नार्वेकर, म्हाज्या वांगडा आसा कॅमेरामॅन धर्मेश. हे कालच्यान ते ट्रेजर सोदताले, ट्रेजर मेळ्ळें फायनली. आतां माय सार्कास्टीक टेक ऑन दीस ट्रेजर इज द ट्रेजर म्हणल्यार गटर सोदताले. काल स्मार्ट सिटी आणि सीसीपी मिळून हो केल्लो रस्तो हो तिसरे फावटी केला. तुझ्या आणि म्हज्या पैशांनी, टॅक्स पेयराच्या पैशांनी हो रस्तो तिसरे फावटी केला. तिसरे फावटी केल्लो रस्तो तांणी काल फोडलो, कारण हांगा ब्लॉक जाताले आणि गटर खंय आसा ते कोणाकूच खबर ना. म्हणजे हू इज टू बी ब्लेम? सीसीपी इज टू बी ब्लेम, काय कॉन्ट्रॅक्टर इज टू बी ब्लेम, कंसल्टंट इज टू बी ब्लेम, MLA इज टू बी ब्लेम, बीजेपी सरकार इज टू बी ब्लेम, और 1000 कोटीचो घपलो करपी चीफ मिनिस्टर इज टू बी ब्लेम? इज अ क्वेश्चन. वॉट एव्हर सेड एंड डन, तिसरे फावटीचो रस्तो फोडला ना. हे गटर तांकां आज मेळ्ळा, कालच्यान फोडटाले ते. हे गटर सोदपा खातीर ताणें हांगाच्यान एक 100 मिटर पर्यंत रस्तो फोडून दवरिल्लो. आतां हे गटर गोज अप टू मिरामार. म्हणजे हे गटर जर मिरामार पर्यंत बंद जाला जाल्यार हे गटर फूल फोडचे पडटले. हो केल्लो रस्तो कोटींनी पयशे मोडून जो रस्तो केला हो फोडचो पडटलो. आणि हाका जबाबदार कोण? म्हाका दिसता हांवें सकाळीच सांगिल्लें की MLA म्हणून जर म्हणटा की पावसाक लागून हे बंद जाला जाल्यार एज MLA ही हॅज टू lodge an FIR against a contractor or consultant for this criminal negligence, criminal wasteful expenditure of money. आणि लोकांचे पैसे, पब्लिक एक्सचेकराचे पैसे जे आज हे गटरांक लागून जे हे रस्ते परत परत फोडून जे करता, somebody has to be made accountable because this is absolutely criminal negligence and that is why FIR should be lodged in the matter. हे हांगाच हे एक खणला. हे जसं तूं मातसो सिटीनी भोंवत जाल्यार तुका कळटलें नॅशनल थिएटरा कडेन थंय सारको इट लुक्स लायक अ वॉर झोन. रस्ते फोडून गटराक सोंपोवन उडयला तांणी. थंय तोच प्रॉब्लेम जाला. 18 जून रोड मागीर भितर हांगा ला कांपाला कॉलनी जे भितर आसा थंय लोकांच्या घरांनी उदक भरलां. केन्ना 20-25 वर्सां जालीं भरूं नाशिल्लें. आज 20-25 वर्सां मागीर फक्त ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून भरला. तेन्ना सिमिलर परिस्थिती तांणी रायबंद्राय करून दवरल्या. थंय लोकांचे तांणी हाल करून दवरले. एका सायडीन ब्रिजाचें काम करता, एका सायडीन रस्तो ना आणि डेब्रीज हांगाच्यो कलेक्ट करता आनी व्हरून मेरशे उडयता. आणि मेरशे आज 25-30 वर्सां मागीर मेरशेय बुडल्या. सो ह्या सगळ्या जबाबदार जो कन्सल्टंट आसा किंवा कॉन्ट्रॅक्टर आसा किंवा जे स्मार्ट सिटीचे कॉर्पोरेशन आसा त्या प्रत्येकाचेर तांणी म्हाका दिसता FIR रजिस्टर करपाक जाय. नाल्यार म्हाका एक गोष्ट कळना की चीफ मिनिस्टर, वाय चीफ मिनिस्टर क्वायट ऑन this issue. If the chief minister is pardoning this issue, that means he is part of this corruption. 1000 कोटी खंय गेले म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान आन्सर दिवपाचे पडटले आणि ताची जबाबदारी आन्सर दिवपाची चीफ मिनिस्टरा बरोबर इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन आसा तांची आसा, मेयराची आसा, पणजेचे MLAची आसा. सी गोंयान ट्युरिजम म्हणपा सारकें कांय उरलें ना. आनी म्हज्या कोतान आज परिस्थिती अशी आसा की ट्युरिजम मिनिस्ट्री काही अशे पॉझिटिव्ह एक्ट आमी घेता अशें दिसना की विच इज अट्रॅक्टिंग. आज म्हाका दिसता गोंयान जर ट्युरिस्ट येता तो फक्त कझिनो खातीर येता. ते जर बंद जाले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान ट्युरिस्ट येवपाचो बंद जातलो. कारण आज प्रत्येक जाग्यार लुटालूट चल्ल्या. तातल्यान आज ट्युरिजम पॉलिसी हांवें वाचतालो
ते टुरिझम पॉलिसी जर पळयत जाल्यार टुरिझम पॉलिसींतल्यानी कितें बरें अचीव जातलें अशें दिसना. ते टुरिझम पॉलिसी गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू टुरिझम डिपार्टमेंट to get into people's properties and do lot of things, which means it is going to be absolute power to another department. A parallel machinery similar to that of policing machinery is powers which are going to be given to tourism. So ultimately the stakeholders आसा पळय ते आज खंय तरी अफेक्ट जातले, टुरिझम अफेक्ट जातले आणि ताजो जो इफेक्ट आसा तो अल्टिमेटली गोंयच्या टुरिझमाचेर दिसून येतलो. गोंयची आनी पणजेची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयांक कोण वाली उरूना. चीफ मिनिस्टराक पडून गेल्ले ना. कला अकादमी आसूं किंवा बाकीच्यो वास्तू आसूं ज्या आज घाण जाल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो सोडल्यो आनी ही जी परिस्थिती पळयत हे करोडांनी खर्चून केल्ले हे रस्ते जे तांणी हायकोर्टाक सांगले की 90% काम कंप्लीट जाला म्हणून. इज दिस द क्वालिटी ऑफ द वर्क दॅट गव्हर्मेंट इज सेयिंग दॅट दे have done? I don't think so. This is the quality of work is expected from the contractor who has been paid crores of rupees. पणजेच्यान बस सुरू जाली कदंबा मिनी बसी भोवपाक. चीफ मिनिस्टरान पणजेन त्यो बसी कित्याक घेवन भोवना? परवरी कित्याक गेलो? लज दिशिल्ली तुका येवपाक हांगा पणजेच्यान, काय तुका परिस्थिती नाशिल्ली तोंड दाखोवपाक पणजेकारांक त्या बसीन भोवून की तुमी जें केलां पळय पाप पणजेकारां कडेन दॅट इज वॉट इज टॉलरेबल ऑर नॉट इज अ क्वेश्चन. गोंयांत जे एक्सिडेंट आसा ताका सरकारच जबाबदार आसा. खड्डे वाचोवपा खातीर लोक गाडयांचे एक्सिडेंट जाता. परवरी जो भुरगो मेलो ताका जबाबदार तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. म्हाका दिसता दोनूय एमएलएनी, एक सायडीन मंत्री आसा, एक सायडीन एमएलए आसा, एक सायडीन रोहनाची कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक सायडीन केदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी. बेगीन बेगीन ते रस्ते करपाक जाय म्हणून जे रस्ते केले ते आज भितर गेल्या. ताका लागून गाडयो ते अवॉयड करपा खातीर रायट सायडीक येता. ताका लागून ते एक्सिडेंट जाता आनी तातून डबल पार्किंग वीच आय थिंक आम आदमी पार्टीचो बाब चेतन कामत ताणें आवाज उठयला आनी की along सायड पार्किंग फिशबॉन टायप पार्किंग आसा ती काडून पॅरलल पार्किंग करची म्हणून जो ताणें सजेशन दिल्लो तो फायनली ट्रॅफिक पोलिसांनी इम्प्लिमेंट करून आज पॅरलल पार्किंग केला. पूण ही जबाबदारी आमची न्ही, ही जबाबदारी मंत्र्यांची, ही जबाबदारी एमएलएची जे थंय इन्चार्ज आसा की हे सगळें सारकें करपाक जाय. सो जे एक्सिडेंट जाता ताका सरकार आज 100% जबाबदार आसा.